येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सरकार कितें म्हणू, मये मुक्तय जाले ना आत्मनिर्भर. लोक म्हणटा फोंडात पडला मये. फोंडकुलांचे रस्ते, उक्ते चेंबर, पावसात चिकोल, गिमात खातात धूळ. मयेकार विचारतात केन्ना काय घट जातले मयेचे मूळ. चोडणेकारांची नवरात्रा फुलोन. भुरग्यां बाळा खातीर उमेदीचो काळ. घुमटा, शामेळ आनी कासाळी वाजोवपाक तरणाट्यांचे गुंतल्यात हात. शुक्रार शेनवारा पावसाचो प्रताप. गडगड आनी जोगलांचो मेळटलो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुरगांव पालिकेच्या मार्केट प्रकल्पांतल्या दुकानांची पावणी करपाक अपेस आयला. देखून संकुल तशें वापरी नासतना पडला. फेब्रुवारींत वेंचणुके आदीं ताचें उक्तावण जाल्लें. आतां संकुलाचे भोंवतणी जोपां वाडल्यात. मुखेल अधिकारी खंय लोकांक मेळच ना, लोक सांगतात. आयकात आमच्या रिपोर्टराक. म्युनिसिपल कावन्सिलाचे सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स गेली 1 वर्स जालें इनॉग्रेशन जाला, पूण अजून मेरेन ते लोकां खातीर ओपन जाल्लें ना. ओपन जाल्ले ते भायर जे ऑक्शन जावपाक जाय आसलीं शॉपां, ते ऑक्शना खातीर गेले 2-3 म्हयने जाले ऑक्शना खातीर काडल्या आनी टेंडर प्रोसिजरूय जाल्लो आहा, पूण ती टेंडरची ओपनिंग जावं ऑक्शन अजून मेरेन जाना. लोक डेली हांगा म्युनिसिपालिटीन रावंड मारतात, पूण तांकां ते टेंडर अजून ओपन करनात. कारण एकूच, चीफ ऑफिसर बिजी आहा, स्टाफ ना आनी कितें तशीच कारणां सांगून ते परत लोकांक परत धाडटा. सत्य परिस्थिती जर ग्रावंड फिल्डार पळयत जाल्यार ते मार्केट एकदम सद्या डिलेपिडेट कंडिशन जावपाक लागलें आसा. कारण एकूच कित्याक की ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें ते इनॉग्रेशन करून ते अजून ओपन जाल्ले ना. त्या भायर जे मशिनरीज थिंगा घातलेल्यो ते आयज खंय तरी वायट परिस्थितींत आहा. जशें की जनसेट जो इलेक्ट्रिसिटी खातीर हाडलेलो, तो खातीर पावसान भिजोन एकदम काबार जायत येयल्लो आहा. थंय झाडां वाडलेलीं आहा आनी खुबश्यो गजाली थंय हे जाल्ले आहा. त्यो खंय तरी आतां म्युनिसिपालिटीन जाग्यार घालच्यो पडटल्यो आनी बेगीनच्या बेगीन हे टेंडरींग प्रोसेस जे ऑक्शनिंग करपाक जाय आसली शॉपांची जावं ते वेंडर्स भितर घालपाक जाय, हे घालपाची गरज आहा. साउंड गुड बिकॉज लायक सगळे जण आपला टाइम काढून हांगा येतात. ओके, so there should be a commitment from the CEO saying that this particular time he will be available and he is going to open the deal whatever it is. So at least एक particular time दिवपाक जाय. कितले फाटी आले? This is the third time we are here. आणि नेक्स्ट टाइम फोर्थ जातो. Fourth. Next time आता पोवपा खातीर आमकां एक्चुअली पोवपा खातीर परत केन्ना डेट दिला आनी परत येवची पडटलें. मागीर नेक्स्ट टायम कळटलें बाबा केन्ना म्हणून. सो डेट कन्फर्म जायचं आमकां पोतून येवपाक पडटलें. केन्ना डेट दितली आनी आमी हांगा केन्ना येतली. सड्याचे शॉपां जी आसा पळय ताका आमी टेंडर भरलेलें. 14 तारखेक लास्ट डेट आशिल्ली आनी 15 तारखेक तेंच्यांनी रिओपन करता म्हणून सांगलेलें. सो आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी आपयली 11 आपयली. आमी 15 तारखेक सगळीं जाणां 11 पावली थंय. पूण मागीर तो म्हणपाक लागलो सीओ ना, तुमी 2 ये. सो हांव परतून 2 आयला, ही सगळीं 2 आयली. मागीर तो म्हणपाक लागलो आयज जावपा ना, आमकां नेक्स्ट डेट दिली. नेक्स्ट डेट 3:30 23. नेक्स्ट डेट 23 आमी आयली हांगा. 3:30 आयली आनी 5:30 जायसर हांगा रावली. ते दिसूय सीओ ना, तो मडगांव गेलो. ते सगळे जाण तांकां कॉल बी करपाक लागले बाबा टेंडर ओपन करपाचें कितें ना. सो सीओ कडल्यान कितेंच रिप्लाय येवना. मागीर तेणी सांगलें आमकां आयज 30 तारखेक आपयली आनी आतां ते सांगता ते सीओ आनी तांकां कितें तरी एवॉर्ड मेळपाचें आसा. सो ते दिल्ली गेल्या. आयज परतूनय टेंडर ओपन जावपा ना. सो तांकां जर खबर आशिल्लें की तांकां एवॉर्ड मेळपा आसा जाल्यार तेंच्यांनी डेट दिवपा जायना आशिल्ली न्ही. आमी हांगा येवन हांगा सगळीं तांकां टायम वेस्ट करता. हांगा सपोज ओपन करतली जाल्यार हय जाल्यार हय म्हणून सांगपाचें, ना जाल्यार ना म्हणून सांगपा जाय. क्लियर करपा जाय आमकां. कितकी शॉपां अशी टेंडर कोणी एप्लाय केला आनी कितें खबर आहा तुमकां? टेंडर आमी सद्या हांगा आसा तितल्यानी आमी एप्लाय केला. पूण ते कितें म्हणटाले आज 20-26 कितें तरी शॉप टेंडर फॉर्म भरलेले म्हणटा ते. पूण आमी आतां 3 फावटी येवन गेले हांगा. पूण आमी इतलीच दिसता हांगा, बाकीची कोण आमकां हांगा दिसूंक ना. गोवा 3 खातीर हिरू महाले, मुरगांवच्यान. गोंय मुक्त जालें, गोंय स्वयंपूर्ण जालें असो सरकाराचो दावो आसलो तरी मये मुक्तय जावंक ना आनी स्वयंपूर्णय वा आत्मनिर्भरय जावंक ना. मयेंतल्या विविध घटकांनी तांच्यो देखी दिल्यात. मुळावी गरज आनी नागरिकी हक्क आशिल्ल्या मयेभरच्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयल्यार मये फोंडात पडला म्हटल्यार अतिताय जावची ना. लोक म्हणटात सरकार पळयना जाल्यार कोर्टान तरी लक्ष दिवचें. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. सुरवात करूया मये पंचायत वाठारांतल्यान. दिवचलच्यान तुमी मया येवपाक लागले काय वंड्यार आनी गोरवां तुमकां येवकार दितात. तांकां आंबडूनच तुमी फुडें वचपाचीं.
मागीर तुमची गाठ पडटा ती केळबाय वाड्यार रस्त्या वयल्या फोंडकुला कडेन. भर वोलतार गिरणी कडेन कितलोसोच तेंप तोंड उक्ती घालून बसलेली ही फोंडकुला. केळबाय वाड्या वयल्यान ते पैरा मेरेनच न्हू, आमदाराच्या घरा फुडें सावन मेरेन हो कात्र्यांचो रस्तो पळोवपाक मेळटा. मये पंचायती कडलें सर्कल हुपून आमी मातशे फुडें पावल्यात. उदका पायपां आनी फायबर केबल घालपाक वर्साचे 12 म्हयने चरी खणटात. त्यो चरी चुकयतना तुमी पडात नाजाल्यार मोडात, तांकां कितेंच पडलेलें ना. हो गांवकर वाडचो रस्तो. हो रस्तो कायमचो असोच. PWD करिना म्हणून थळावे तो सणा परबा वेळार आपल्या खर्चान पुरतात. आयकात ह्याच वाठारांत रावपी सखाराम पेडणेकार आनी इंदुमती देसाय हेंचे उतफर्के. आमी फाटल्या दिसांनी जो मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा तें मये भागांतल्यान जातालें आनी ताका आमी विरोध केल्लो. कित्याक तर मये भागांतले जे रस्ते आहा ते मुळान पयली अरुंद आनी कायद्यान गांवांतल्यान वाहतूक करपाक जायना हो कायदो आसा. त्याच बरोबर गांवांतले उदकाची वेवस्था ही सगळी तेंच्यांनी वाट लावन उडयली. पायपलायन सगळी फुटली, लोकांक उदका पासून हें जालें. आयज पासून त्या रस्त्याची दयनीय अवस्था जाल्ली आसा. अजून पासून तो रस्तो सारको केल्लो ना. कोर्टान तांकां आदेश दिल्ले आहा उदकाचे पायपलायन बी सारकी करची म्हणून, सगळें केलां. पूण आयजूय उदकाची पायपलायन 4 दिसांनी आमकां 1-2 दीस तरी उदीक नासतात. ही शोकांतिका आसा. आनी थंयसरले स्थानीक प्रतिनिधी आहा ते तेंचे खंय प्रस्ताव थंय घेवन गेल्या काय कितें केला तो आज आमकां खबर ना. चवथी आदी करून दिल्लो रस्तो. चवथी आदी येयले ते मातशे हे केले तेंच्यांनी आनी ती कितें घातले 2 दीस जाता म्हणून गेले व्हांवून. ते खंय उरलां तर इतके पोठे हे तसले खड्डेच जाले आनी कितें आसा. पावसान हांगा सारको पावसान कितें पळयताले भरता उदक न्हू सगळें. चिखल जाता. चिखल जाता आमकां भितर पावता मरे उदक पावता गाडयांचे. संदीपान घातलेलो दिसता मरे एकदां. तेन्नाच तेंच्यांनी तें केल्लें. येवन तेंच्यांनी चवथी पयलीं घातलेलें. गाडी घेवन येयले ते करूनच कितें घेवन आनी मागीर ते घातले आनी गेले. रोखडेच पावस पडलो गेले सगळें व्हांवून. पावसान ताबडतोब गेले ते. गेले न्हू ते बेश्टे वयले पोनाचें उदक खंय काडलेलें तर तेंच्यांनी तशेंच ते वतले मातशें अशें झाडलें आनी कितें केलें. हो तेणी सारको करून दिवपूच जावो न्हू रस्तो आनी कितें. दारान तर अशें आनी गाडयो रातच्यो हें जाता गडगडटा सबंद रातभर आमकां जावना. सगळ्या गांवकारांनी कितें जालां तें गेले दारान ते पळय सगळें पडटा. आतां आमी पावल्यात चिमूल वाड्यार. पैरा आनी मयेचे मदलो हो वाठार. गोवा 365 पैरांतल्या उदकाचो प्रश्न हायलायट केल्या उपरांत यंत्रणा जागी जाली आनी ल्हानाच्या जाग्यार मोठ्यो पायपलायनी घातल्यो. अजूनय काम चल्लां, पूण चेंबर तशेंच उक्ते सोडल्यात. कांय चेंबरांचेर हायटेक सुचोवणी तकटे लायल्यात. हे पळयात. भौशीक बांदकाम खात्यांत हो नवो स्टॉक आयला आसूं येता. असले बोर्ड फकत मयेच पळोवपाक मेळटात भाग्य मयेकारांचें. आनी सगळ्यांत कळस म्हटल्यार चोडणेच्या ल्हानशा साकवाचें 2.5 म्हयन्या वयर चल्लेलें हें काम. रातच्या वेळार भोंवतल्यांक काळखांत अचकीत फुटके ड्रम दिश्टी पडटात मदींच रस्त्यार. रस्तो खणल्याचें लक्षांत येता आनी मागीर वाहन चलोवपी रस्तो सोदतात. एक ट्रक खंय हांगा नेमलो, कांय जाणांनी घालूनय घेतला. पूण इल्लोसो साखो बांदपाक 2.5 म्हयने कशे कितें लागतात आयकात चोडणेकारांक. तो सबन हेवटेच्यान कोसळ्ळेले ते सगळे हे सायडीच्यान कोसळ्ळेलो असो रस्तो हे जाल्लो पयलीं सामको. तो आतां तेंच्यांनी मोडून तो दुसरो तयार केला न्हू. पूण सादारण म्हयने 2 म्हयने जातले. हय जावंक जाय न्हू. गाडी लोकांक त्रास जाता न्हू. लोकांक त्रास पळय गाडये हेवटेच्यान येता आनी पयर म्हणल्यार गाडी तेंची पळय ट्रक भरलेलो सारको हेवटेन नेमलो. पायप आसले पळय आतां हांव पायप काडून उडयले लायटीचे पायप. म्हाजे आनी सकयल्या भावाचे. हांवें ताका येवन सांगलें कितें हें साको स्टार्ट करच्या पयलीं बाबा तुमकां तकलीफ कितें जाता जाल्यार हांव पायप काडटा. आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हणटा म्हाजे पायप करता. काल तेंच्यांनी माती घातली हांगा. माती घालून म्हाजे पायप ते सारके करिना. 1,500 ओके पायप 1,500 पायप हाडलो हांगा. ते हांवें कितें सांगलें हेका काम करता आसतना तूं काम करता जाल्यार म्हाका सांग हांव पायप काडटा. आनी हांव कामाक गेलो. सांगतो जाल्यार पायप सगळे मोडून हांवें ताका कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तुका न्याय दिता म्हणून.
आता खंय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो चेक जालो एका हय तेच म्हणटा. पळय ट्रक ओमतालो हय ट्रक ओमतून तितून गेलो हय ओमतो करून तेंच्यानी ट्रक JCB हाडून खर्च न्हू तो हय आतां पळय म्हाका कांयच करना आतां एका लोबार घातला हय हां बरोबर घातला. आणि खूप तेंप चल्लां काम न्हू हें चवथी पयलीं चवथी पयली. हय हय म्हणजे ही एक्शन कोण कित्याक घेयना MLA आमचो न्हिदलो न्हू तो वयता आसतलो ह्या वाटेन न्हू. तो वयता आपणाच्या फायद्याक हय तेका पब्लिकेचे पडलेले ना. हय आतां पळय ही माती घातल्या हय हय आतां फाल्यां पावस पडल्या घरांनी उदीक वयता हय बरोबर बरोबर. हय, माती काडून शेतून घातल्या न्हू. आमच्या हितून घातल्या व्हाळ हरशी न्हू. हो वाय हय तेतून माती घातल्या. हांगासून ती डॅमेज जाली तेंच्यांनी केलें काम हय बरें आसा. जेन्ना व्हळ वयसून व्हाळ येता पळय हय तो शेतान वयता हय. आतां माती घातल्या आमच्या हितून वयता. हय. गोवा 365 खातीर मयी सोडणेच्यान जवाहर बर्वे. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचे संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ले मये तळे आनी मुळावी बांदावळ खंय बदलपाची आसा. हांगा खंय नवी संकल्पना येतली. फुडल्या 6 म्हयन्यांत आउटपूट दिसतलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. मये तळ्यातल्या रेस्टॉरंटाच्या उक्तावण सुवाळ्यात रोहन खंवटे उलयतालो. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळ आनी हेर हाजीर आशिल्ले. रोहनान मयेचे उदरगते खातीर रोड मॅप तयार करपाचें उतर दिलें. ह्या वाठारांत खणकाम बंद जाल्ल्यान हो वाठार परतून जिवो करपाचे जायते प्रस्ताव आसात. प्रशासनान मये उदरगतीक मुखेल प्राधान्य दिलां खंय. आयकात रोहनाक. नोव्हेंबर 13 डिसेंबरा भितर ह्या वाठारांतले जितले नरेशन म्हणल्यार प्रेमेंद्रान म्हणल्यार बाकीच्यांनी व्यक्त केला ज्येश्ठांनी की हांगा कशें परत व्हायब्रेशन हाडचें हें आमकांय खूब मनान आसा की जाता इतलें बेगीन ह्या वाठारांत हाडचें आनी एक बरी चालना दिवची ह्या गांवांत. मायनींग बंद जाल्ल्याक आमकांय खबर आसा लोकांची तळमळ कितें आसा. लोकांचे एक आपल्याक स्वता 2 वेळचें जेवण मेळपाक बाकीचे जे त्रास काडटात ताका आमी पंचायत तर्फे नाल्यार आमदारा तर्फे तांचे विचार फुडें व्हरून कशें सपोर्ट करपाक मेळटा हाचेर आमी दोतोर आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयल्ले आसा आनी एक मॅप रोड मॅप हाच्या मया खातीर काडपाचो चालनाय सुरू केल्ली आसा. जितलें कितें टुरिजम तर्फे पर्यटन खात्या तर्फे कितें हेल्प जाय पडटलो ते हेल्प करून हांगा आमकां एक थीम पार्क हाडप बाकीचे एक नवे कन्सेप्ट हाडप ह्या एरियेत नवे तयार कशें करप आमचें अस्तित्व तयार दवरून आनी आमी फुडें कशें वचप हाचेर विचार ऑलरेडी करून आमी स्टेप फुडें घेतिल्ले आसा. येता त्या 6 म्हयन्या भितर तुमकां खुबशे रिजल्ट दिश्टी पडटले. लास्ट 6 म्हयन्यांत खुबशें कामूय केलां आनी तातूंत मयेचो हो एरिया प्रॉमिनंटली प्रायोरिटीचेर घेतिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोयकर. जीएमसी भायर उबे केल्ले कितल्योश्योच टेम्पररी शेडी मातये भरवण जावपाचे वाटेर आसात. सांताक्रूजचो उपसरपंच डॉमिनिक पेरेरा सांगता. ते प्रमाण स्टॉलांच्या धनियांनी उच्च न्यायालयान तांकां परवाने दिल्ले खरे पूण ती मर्यादा हुपून आनी स्टॉलां घातल्यात. कांय जाणांक गाडे उबारपाक परवाने दिल्ले पूण तांणी पसरे वाडयल्यात, घरां बांदल्यात. परेराचो हो आरोप. मुजतवाडीचे परवानगीचो कसलोच पुरावो मात दिवपाक ते शकले नात. उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारान आतां एक ऑर्डर काडून अतिरिक्त गाडये मातये भरवण करचेशें सांगलां. हांकां हांव काल डेप्युटी कलेक्टरान गेलोलो. डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदाराक ऑर्डर काडल्या ऑलरेडी की ही इलिगल शेड आहा ती काडपाची. ही घरां करून दवरल्या. हांकां हायकोर्टान फकत गाडो इन्स्टॉल करपाक दिलोलो, ह्यो शेडी घालपाक दिवंक नासल्यो. आतां ते आमकां हें सांगता वी हॅव कम फ्रॉम पंचायत हियर, वी हॅव आस्क्ड देम लायसन्स. तो म्हणटा तूं कोण विचारपाक. हेंची ओन्ली दादागिरी चलता हिंगा. कोणाचो हांकां सपोर्ट हांव न्हू आनी कोणाचोय सपोर्ट आसल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. हे सगल्यो शेटी काडपाच्यो आनी हांकां हायकोर्टान जो गाडो घालूंक दिला तो गाडोच घालपाचो आनी आमी हेज्या एगेन्स्ट गाडेकार हायकोर्टान वचपाचें आहा. कित्याक हेंचो धंदो दुसरो आहा आनी हे धंदो दुसरो करता. आमी सगळे डॉक्युमेंट काडल्या तेंचे आनी आमी हायकोर्टान वचपाचें आहा. हायकोर्टाची ऑर्डर हूंय हांकां फकत गाडो इन्स्टॉल करपाचो आनी गाड्यांच्या मदें 1.5 मिटर गॅप आहा तेंचे. हें पळया कितें केलां तें आनी कितें. आनी चीफ मिनिस्टर सांगतालो आमकां हिंगा कांयच जावचें ना म्हणून. रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय हांव उलयतलो. हें कितें सगलें हें आख्खें फुटपाथ ऑब्स्ट्रक्शन हिंगा. तुमी हेज्या पयलीं गाडेकारांक काडलेले कित्याक हिंगा दटी कोत्ता म्हणून. रातचे तुमी ओवरनायट काडले. हेणी पळय ओवरनायट घाल्ले. तुमचे कडेन ती ताकद ना काडपाक गव्हर्मेंटा कडेन. बेकायदेशीर गाडे मोडपाची पाळी आयल्या असली तरी गोमेकूत नव्यान उबे जाल्ल्या दुकानदारांनी बाजी मारली अशें म्हणूं येता.
बरेच महिने जाले उपरांत आयज गाड्यांचें उक्तावण जालें. आतां थंय वेवसाय सुरू जावपाक हरकत ना. आयज जे हे गाडे आसले आमी गाडे म्हणटाले बांबोळे गाड्याच्या फुड्या वचून आमी सामोसा खाता च्या पिता म्हणून आयज तें नांव उरोंक ना. अशें सरपंचान आनी झडपीन म्हटलें की गाड्याचें नांव म्हणटा तें आयज तुमी काडून उडोवपाचें. गाडे म्हणटा ते सदांच पिओस म्हणून मोबायल आसता. आयच्यान तुमकां हे पर्मनंट प्रमोद सरकारान तुमकां आयज गाड्याचें नांव काडून ही शॉपां दिली म्हणून हें तुमी मानून घेवपाक जाय. पयल्या सद्या आमच्या एक्स एम एल एन जेणे जायते फोटोज घेतलो आनी तांकां आयज हे शॉपां दिली म्हणून. तशेंच आमचो एक्स एम एल ए बाब सिल्वेर ताकाय दिलो आसता. आनी हे जे सगळे बांगडी जे आसा जेणी त्रास काडल्या तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी जे सगळे शॉपांचे ओनर्स आसा तांकां खूब तेंचे बिझनस वाडो म्हूण मागता. आनी म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट तांकां फकत क्लेनलीनस दवरचें आनी इतलेंच हांव तांकां मागता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. चोडणेच्या भक्त भाविकांची उमेद कितें वेगळीच. नवरात्रां ताणें उमेदीन मनयलीच. ते भायर शारदा उत्सव, मखर उत्सवात घुमटारत, कासाळे, शामेळ वादन बरोबर विविध सर्ती घडोवन पुराय गांवचें वातावरण उमेदीन भरून सोडलें. ह्या निमतान आमी तुमकां घडयतात चोडण वाठारांतल्या विविध दैवतांचें दर्शन. केरे चोडणेच्या गोपाळकृष्ण मंदिरांतली ही सजयल्ली मूर्त. दुसरी सोबीत सुंदर मूर्त काराबट चोडणेच्या देवी कात्यायनीची. तिसरी मूर्त माडेल चोडणेच्या देवकी कृष्ण आनी मल्लीनाथ देवाची. हजारांचे संख्येन भावीक भक्तांनी ह्या देवस्थानांक भेटी दिवन कृपा आशिर्वाद मेळयलो. पळोवया कारभाट चोडणेच्या कात्यायनी देवस्थानांतले उमेद भरीत देखावे. गोवा 365 खातीर चोडणेच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेऊया वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळय फुडल्यो खबरो. बोरयेचे नवदुर्गेचे तळयेचे उदक गांवांक जगयता. हे तळे वाचले जाल्यार गांवांत गिरेस्तकाय उरतली. तरणाट्यांनी ताचे भान दवरचे. तळे राखपा खातीर सरकारान 3 कोटीची तजवीज केल्या. WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान सांगले. दसऱ्याचो मुहूर्त साधून मंत्री सुभाष शिरोडकरान बोरयेच्या नवदुर्गा देवस्थानाच्या सोबितीकरणाचो बुन्यादी फातर बसयलो. थंय उदका टाकी, तळें, वॉकिंग ट्रॅक अशे लोक उपयोगी प्रकल्प येतले. सुभाष शिरोडकरान सांगले. ऐकात. कितले शेकड्यांनी पिढी जावन गेले पयलीं तांणी हे तळे निर्माण केले. तांगेल पद्दतीन तांगे इंजिनियर त्या पद्दतीन ह्या तळ्याच्या उदक सामकें सकल पर्यंत बोर खादना पर्यंत पावता.
आणि ती खारणातली शेती आसा पळय न्ही, वांयगड वगैरे शेती आसा, ह्या उदकाचेर तांणी ती व्हड केल्ली आसा, सांबाळिल्ली आसा. म्हाका दिसता ह्यो काही गोश्टी आमी लिंक करपाक जाय, काही गोश्टी आमी ध्यानात दवरपाक जाय आणि त्यानुसार हे तळे जे आसा सांबाळपाक जाय. तळ्यात 12 महिने उदक उरपाक जाय, लक्षात घ्या. तळे म्हणल्या फुडें नुस्तें थोडें जाता आणि ते नुस्तें मागीर मारपा खातीर एप्रील आनी मे म्हयन्यांत तळे सुकोवप. काही तरणाटे मुखार सरताय म्हणजे तळे सुकोवया, कित्याक नुस्तें जाय. तातूंत लोकांचे सहकार्य आमी सगळे मिळून ते करूया, आमी सगळे मिळून हे सांबाळया, आमी सगळे मिळून हे स्वच्छ दवरया. हो ही भावना आसा पळय न्ही, ती भावना सगळ्या भितर येवपाक जाय. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. अमेरिकन ग्रँडमास्टर हंस निमनाक 2020 मेरेन 100 परस चड ऑनलायन खेळांत बेकायदेशीर मजत मेळ्ळ्या आसूं येता. chess.com ह्या वेबसायटीच्या 72 पानाच्या अहवालात म्हटलां. थंय मुखेल खेळगडे सर्त करतात. 19 वर्सां पिरायेचे नेमानान फाटल्या 4 वर्सां संवसारांतल्या पयल्या 50 क्रमांकाचेर उल्कापाताची उदरगत केल्या आनी सिंगफील्ड कपात काळ्या कुडक्यांनी खेळटा आसतना ताणें कार्लसनाक धक्को दिलो तेन्ना सगळी गडबड सुरू जाली. उपरांत कार्लसनान अचकीत सर्त सोडली आनी कारण सांगपाक न्हयकार दिलो. पूण ट्विटर पोस्टा वरवीं बुद्धीबळ समाजान ताचे कृतीचो निशेध केलो. कांय सप्तकां उपरांत ऑनलायन इव्हेंटांत ही जोडी परतून मेळ्ळी तेन्ना कार्लसन फक्त एक हालचाली उपरांत खेळ सोडलो. कांय दिसांनी ताणें निमानाचेर आशिल्ल्या दुबावाची जाहीरपणान पुष्टी केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 7 आनी 8 तारखेक पावस ओलसाण दाखयतलो. पावसाक गडगड आनी विजाचोय सांगात मेळटलो. वादळी हवामानाक लागून कांय वाठारांनी परिणाम जावं येता. बेरेस्तारा मळबांत कुपांचे राज्य दिसले तरी दनपार मेरेन तापमान 30च्या लागसार उरले. कांय सुवातींनी सांजवेळार हलकोसो पावस पडटलो पूण कांय सुवातींनी सुके उरतले. उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. गरमी जाणवतली पूण अस्वस्थपणान न्हय. बेरेस्तारा दर्यादेगे खातीर हवामानाची शिटकावणी ना आनी बोट मालकांक दर्यादेगेवयली शिटकावणी उणी केल्या. 7 आनी 8 तारखेक गडगड वीज आनी खर वारे. बेरेस्तारा चडशे सुके आसतले. चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 48 वरांत मळबात कांय प्रमाणात कुपां. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या अश्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.